नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। शाणू गावकर खून प्रकरणात कांयच सहभाग ना, विश्वजीत कृष्णराव राणे म्हणटा हे कारस्थान पुलिसांनी अजून आपयलो ना, आपयल्यार वतलो। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। शिवाजीच्या पुतळावेल्यान जाल्ल्या वादाचेर तोडगो काडपाक वाळपय पीस कमिटीचो फुडाकार, मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटीच्या वांगड्यांची वाळपय पीआय बरोबर बसका। मुरगांवा हायवे कुशीच्या बारांचे सर्वे वास्को एकूय बार उरचे ना, बारकार म्हणटा पीयूपी ड्रायव्हरांची लायसनां रद्द करची, धंदो बंद करचो न्ही। सेबी पात्र खून प्रकरणात वास्को पुलिसांनी दोग दुबावितांक केली अटक, सोरो पिवन केल्लो खून, एकल्याक पुण्यात दुसऱ्याक वास्को अटक। आनी पणजे किंग मोमोच्या चित्ररथांक कार्नावलांचो उगडलो पड्डो, वेगवेगळे चित्ररथ, वेशभूषा केले कलाकार कार्नावलांत वांटेकार, किंग गोंयांत राजवट सुरू। सालेलीच्या शाणू गावकर खून प्रकरणाकडेन कांयच संबंध ना, आपल्याक मुद्दाम बदनाम करपाचे काम ड्रायव्हर अजय अर्दाळकर करता म्हूण पर्ये बीजेपीचो उमेदवार विश्वजीत कृष्णराव राणे उलयलो। पुलिसांनी आपल्याक अजून चौकशेक आपयल्लो ना, मात पुलीस जेन्ना आपयतले तेन्ना वतलो अशें विश्वजीत म्हणटा। विश्वजीत कृष्णराव राणे प्रुडंटाकडेन एक्सक्लुझिव्ह उलयलो। फाटले कांय दीस शाणू गांवकार खून प्रकरणावेल्यान सत्तरीचो सालेली गांव गोंयभर गाजता। 2005 सालेलेचो गांव पृथ्वीराज राणे खून प्रकरणावेल्यान गाजिल्लो। सद्याक 2005 पृथ्वीराज खून प्रकरणाचो दुसरो अध्याय शाणू गांवकार खून प्रकरण चालू आसा। शाणू गांवकार खून प्रकरणात जाचे नाव येता तो बीजेपीचो पर्ये उमेदवार आनी पृथ्वीराज राणेचो भाव विश्वजीत कृष्णराव राणे पयलेच फावट ह्या प्रकरणाचेर प्रुडंटाकडेन ऑन कॅमेरा उलयलो। विश्वजीत म्हणटा आपले आड कोण तरी मुद्दाम कटकारस्थान करता, सत कितें तें रोखडेंच लोकां मुखार येतलें। सद्या म्हाकाय कळपाक कठीण जाला की हे लोक अशे मागीर फाटल्यान कित्याक लागून पडले ते, कारण आयज खुबशे मिडियावाले येतात, खुबशे पत्रकार बंधू येतात, गांवांनी वयतात, गांवांत तेंच्यांनी गांवकार समाजाची, गांवकार लोकांची आमच्या सगळ्यांची बैठक घेतली, तेंची सोशल मिडियान तेंची मुलाखती घेतल्यो, सोशल मिडियान तेंकां प्रश्न विचारले, गांववाल्यांचे फीडबॅक कितें आसा ते आयकूंक मेळटा, तेंचे फॅमिलीचे फीडबॅक आयकूंक मेळटा। त्या पद्दतीन हे कोण तरी मुद्दाम प्लॅन कट रचयता, मुद्दाम जाणा जावन की कित्याक रचयता, हेच्या फाटलें कारण कितें तें म्हाका सारकें अजून कळोंक ना। पूण येणाऱ्या काळान तुमकां सगळ्यांक कळटलें हेतून की तथ्य आसा तें, पूण म्हाज्या हिशोबान तथ्य हेतून कांयच नासतना विनाकारण ह्यो गोश्टी लायल्यो गेल्यो वयता हांगा, मुद्दाम जाणून बुजून ह्यो कित्याक लागून करता तें हांवूय नकळो। गांवच्या लोकांचे आनी आपले बरे पैकी संबंध आसात, सगळें बरें चल्लां म्हूण विश्वजीत म्हणटा। गांवाचे वतीन पळयल्या काय तेंच्या वतीन पळयल्या, फॅमिलीच्या वतीन कोणाचे कंप्लेन ना, आमचो गांव एक बऱ्या पद्दतीन म्हणजे रिलेशन जे आहा तें बरें मेंटेन करून आमचो गांव चल्ला। तुम्ही पळयतात की गांवाचे रिलेशन आमचे रिलेशन इतके क्लोज आहा की कसलोय मागीर धालो सण असो न्ही, काल्याचे सण असो न्ही, आमी ते सगळ्या सणांक आमी ते आमकां मान दीत आसता, आमी तेंकां मान दीत आसता आनी सगळें वेवस्थीत चल्लेला ह्या गोश्टी। पण कित्याक लागून हे नेमके अशें घडटा आनी हेच्या फाटल्यान कोणाची शक्ती आहा ते एक एक करून जशें पेपराचेर आपल्या आपुणूच ते उघड करतले की कोण फाटल्यान आहा, कोण आड्डी मारता, तुमकां कळटलेंच आयज फाल्यां। शाणू गांवकार खून प्रकरणात आपले नाव हाडपाक तसो कोणाचेर आपलो संशय ना, मात हें सगळें ड्रायव्हर अजय आर्दळकराचेंच कारस्थान आसतलें म्हूण विश्वजिताक दुबाव। म्हाका कोणाचेर खास करून संशय असो कोणाचेर ना, पण ज्या व्यक्तींनी स्वताहून तुमी पळयल्या की काल जी व्यक्ती जो म्हाजो ड्रायव्हर म्हणटा तो स्वताहून जेन्ना जर सांगता की हे प्रकरणान आमचे हात आहा, जाल्यार साहजिकच आहा की तोच बदनाम आमकां करपाक सोदता। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी आपणाक चौकशेक अजून आपयल्लो ना, मात पुलीस आपयतले तेन्ना वतलो, पुलिसांक तपासांत सहकार्य करतलो, पुलीस संपर्कात आसात अशेंय विश्वजितान सांगलें। चौकशीक म्हणजे ज्या टायमार चौकशीक आमकां आपयतले आमी वयतले, आमच्या मनान काय पाप ना, त्या कारणान आमकां चौकशीक सामोर वचपाक ज्या टायमार आमकां आपयले आमी सरळ वयतले, आमी आमचे सहकार्य आहा तेंकां। हय आमचे खंयच्याय टायमार केन्ना आपयले आमचे वचपाची तयारी आसा।
आणि म्हणजे अजूनपर्यंत आपोवंक ना न्हू? ना अजून मेरेन आमकां आपोवंक ना, पण आमच्या संपर्कान आहात, येतात केन्नाय. बाकीचे आमचे कोण विटनेस आहात तेंची विटनेसां घेतल्यात, कोणाक तांकां डावट आहा तांकां घेवन, म्हणजे कोण तेणी जे डावट म्हणण्यापेक्षा जे अजयन कोणाची नांवां सांगल्यात तांकां एकट्याक व्हेल्या तेंच्यांनी, तेंची स्टेटमेंट घेतल्यात. पण स्टेटमेंटार सगळें काय कोणीच काय फॅक्ट ना, काय खरं सत्य घटना नासतना मेळटलें कितें भितर तांकां. त्या खातीर आमी केन्नाय आपयल्या, आमी सहकार्य दिवपाक तयार आहा. आयज सुद्दां आपयल्या, आमी आज वचपाक तयार आहा, केन्ना आमकां कांय ना तशें. आयज आपयला तुमकां? अजून आयज आपोवंक ना, पण आयज पेपर वाचल्यार म्हाका कळ्ळें की आज आपयलें, पेपर वाचता हांव. पण आमकां तशें कांय ना, पण आयज सुद्दां आपयल्या वचपाक रेडी आहा. ओके. जे ड्रायव्हरान आपल्या आड जबानी दिल्या तो आपले कडेन नासलो, तो पयलीं आपल्या भावा कडेन आसलो असो विश्वजिताचो दावो. मात उपरांत तेका हांवें आपले कडेन दवरलो अशेंय विश्वजीत म्हणटा. तो ड्रायव्हर तुमचे कडेन कितले वर्सां कामाक आसलो? अशें ड्रायव्हर कामाक म्हाज्या कडेन नासलो तो. ड्रायव्हर कामाक त्या टायमार म्हाका दिसता म्हाज्या भावा कडेन कामाक येयल्लो तो. त्या उपरांत म्हणजे नेमकेच हांव सांगूंक शकना की केन्ना येयल्लो आनी कितें, कारण खूब पयलींची गोश्टी म्हाका दिसता 7-8 वर्सांची वयर जाल्ली गोश्टी. त्यामुळे तो कित्याक येयल्लो भावा कडेन कामाक आनी कितें हांव तुमकां सांगूंक शकना, पण इतके सांगूंक शकता की भावा कडेन कामाक आसलो आमच्या. ओके. मागीर तुमच्या वांगडा तो असो चड कॉन्टॅक्टान नासलो? कॉन्टॅक्टान नासलो. मागीर तेज्या उपरांत थोडे दीस तो तेज्या उपरांत थोडे दीस म्हाजे कडेन रावलो कामाक तो. ना कित्याक म्हाजे कडेन कामाक आसलो, गाडी चलयतालो, बशी बस चलयतालो, टेम्पो चलयतालो. अचानक मागीर तेजो कितें तरी कॅरेक्टर बरो लागूंक ना, तेणें हांगा झगडी काडली तेणी, पुलिसाक एका मारबडो केली. मागीर थंय हरवळे मातशें बार आनी रेस्टॉरंट कितें आहा हरवळ्यान, थंय कितें तेणी झगडी काडल्या. तुमी जर डिटेलान वचत जाल्यार तेजेर तुमकां बॅकग्रावंड इतिहास कळटलो. शाणो गांवकार खून प्रकरण फुडें आयल्या उपरांत परत एकदा सालेली गांव दहशती खाला आसा म्हूण चर्चा जाता. मात सालेली गांवच्या देवळाचो मुखेल गांवकार म्हणटा गांवांत वातावरण बरें आसा, भंय बीन कांयच ना. विश्वजीत कृष्णराव राणे कडेनूय लोकांचे बरे संबंध आसात. बरं आसा त्याचा आनी आमचो कांयच संबंध हे ना. पण आनी आमी बरें एक वेगळे हें करता, इकडे ते आमकां मानता, आमी तांकां मानता, तेंचें आमचें बरें चलता. तशेंच चलचें हेच्या फुडें आमचें, कित्याक गांवांत बिगड पडचो न्हू अशें आमची मान्यता. आनी आमकां कांयच ना, आमचे संबंध आनी कांयच ना न्हू. आमचो तेंचो संबंध म्हणजे बरो म्हणून आसा. ते आनी आमी सामके एकामेकाक, तो आमकां मान दिता, आमी ताका मान दिता. जो पयलीं दूद येयला तसो दिता आनी तशें आमचें चलता, आनी कांयच ना. सो आतां वातावरण सगळ्या गांवांत कशें बरें आहा, भंय बी तसलो कांय ना? ना ना, वातावरण तशें गांवांत बरें आहा सगळें. आमी गांव आनी तो सगळे बरें आसा. आनी ना ना, पेपरा वयल्यान आमकां कांयच नाका तसलें. आमकां तो काय कळत ना, वाचूकच कळना. आनी सांगूंक कळना रे. 2005 पृथ्वीराज कृष्णराव राणेचे खून प्रकरणा वेल्यान सालेली गांव गोंयभर गाजिल्लो. आतां हें सालेलचें शाणू गांवकार खून प्रकरण. हे खून प्रकरणात खुद्द पृथ्वीराजाचो भाव विश्वजीत जो बीजेपीचो पर्येचो उमेदवार आसा ताचें नांव येता. मात पुलिसांच्या तपासांत कितें सिद्ध जाता आनी पुलीस खंयच्या निश्कर्शा कडेन पावतात ताका लोक रावल्यात. प्रुडंटा खातीर सालेलीच्यान विश्वनाथ नेने. वाळपय शारांत शिवाजीच्या पुतळ्या वेल्यान जाल्लो तणाव निवळपाक म्हूण पीस कमिटी स्थापन केल्या. पीस कमिटीच्या वांगड्यांची शेनवारा वाळपय पुलीस स्टेशनात पीआय वांगडा बसका जाली. पीस कमिटीत मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटी अशे दोनूय वटेनचे लोक आसात. वाळपयचे प्रश्न वाळपयकारांकूच एकठांय बसून सोडयतले अशे वांगडी म्हणटात. शिवजयंतीच्या आदले राती शिवाजीचे पोस्टर आनी पुतळ्या वेल्यान जाल्ले वादाचेर तोडगो काडपाक म्हूण आतां पीस कमिटी फुडें सरल्या. पीस कमिटीचे वांगडी वाळपय पुलीस स्टेशनात वचून पीआयक मेळ्ळे. शांती संस्काराचो इतिहास आदित्यान वाचलो पयलो. केन्ना आमचे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान कांय असले भेदभाव जावंक ना आनी क्रिस्तांवांय जावंक ना आनी आमकां जाल्ली नाका. सो हे आमी शांती मेळावो घेतला एकठांय रावन, ते आमी शांती संस्कार पासून दुसतले. आनी आमी इवन हे आमच्या मोबायलार कितें वायट मेसेज येतात त्या बऱ्यो शांती संस्काराच्यो मेसेजी घालून आनी भावपण बांदून हाडून आमी प्रयत्न करतले. देव बरें करूं. हांव एक उलयतां की आमकां हांगा सगळे वाळपय आमी पिसफूल मागता लोकां कडेन. आमकां हांगा झगडी केल्ली नाका. भायल्या लोकांनी येवन खुबशे हांगा खूब नाटक केले, आमकां खबर ना. आमी सगळे हांगा पीआय फुड्यान क्लियर केले आय आनी पीआयन दाखयले ते पोस्टरार कांयच शिवाजीचे कांयच बरयना, फक्त चॉक बरयल्ली आसली. आनी तेंच्यांनी सांगलें की आमी शिवाजीचो पुतळो आसलो आनी आमी पिनून उडयलो. तशी गजाली कांय ना. आमी मागता सगळ्या कडेन की आमकां पिसफूल जाय. जे बी जातले ते लॉ अँड ऑर्डराचेर जातले. आनी जेन्ना पीस कमिटी एकी कडेन बसल्या उपरांत आमकां कळ्ळें की
खरेंच भितरसून कांयच हें ना. शिवाजी महाराजा बद्दल कोणाकच हें ना, थंय पुतळो आसपाचो नसपाचो ह्या बद्दल कांयच प्रॉब्लेम ना. हो प्रॉब्लेम काही लोकांनी हांगा क्रिएट केल्लो आसा आनी आमी वाळपयकार आयज मॅसेज दिता, जो प्रश्न आमचे आसात जशे आमी पयलीं पासून सोडयल्ले आसा तशें ह्यान फुडें बी आमी वाळपयकारच हांगासर प्रश्न आमी मिटयतले. आयज निर्णय आमचो असो जाला की आमकां वाळपयन जी शांतता आसा ती अशीच रावतली आनी वाळपयकारांचो जो प्रश्न आसा ते वाळपयकार आमी फुडें येवन हिंदू क्रिस्तांव आनी मुस्लीम बांदव हांगासर सॉल्व करतले हे हांगासर थारलेले आसा. इतले मजगती भारतीय संस्कृती सुरक्षा मंचान वाळपयच्या शिवप्रेमींक सपोर्ट केला. मात लोकांनी झगडचे न्ही, शांततायेन मार्ग काडचो अशें आवाहनूय मंचान केलां. भारतीय संस्कृती रक्षा समिती जी आसा ही पूर्णपणे वाळपयकारांची जी मागणी जी आसा ताच्या फाटल्यान उभे रावतले आणि शिवाजी महाराजांच्या स्टॅच्यूच्या संदर्भात जी कितें तांची स्थानिकांची मागणी जी आसा ती प्रशासनान किंवा बाकीच्यो तत्सम अथॉरिटीज ज्यो आसा तांच्यांनी ताचो मान दवरून फुडली कारवाई जी आसा ती स्वाभिमानी वाळपयकारांच्या बाजून तांणी कौल दिवचो अशी एक मागणी भारतीय संस्कृती रक्षा समिती तर्फे आमी दवरता. अब्दुल कलामांच्या घरा अब्दुल हमीदा सारको 1971 पाकिस्तानाचे 12 रणगाडे उडोवपी अशा प्रकारची हिस्ट्री आसा मुसलमानांची. सो त्यामुळे राष्ट्रभक्ती हो फोकस धरून जे मुसलमान हे करतात म्हणजे ज्यांचे योगदान आसा तांचे आमी उदात्तीकरण करचें अशें एक डायलॉग थंय जालो आनी तांचो बरो प्रतिसाद आशिल्लो ताका. तांणी आपली चूक मान्य केली आणि फुडली जयंती जी आसा हिंदू तिथी प्रमाणे 15 मार्चाक ती आमी बरोबर करूया म्हणजे भितर स्थानिक मुसलमानांचो सहभाग आसतलो अशें तांच्यांनी मान्य केलें. हिंदू तिथी प्रमाणे 15 मार्चाक हें आसा येता त्या शिवजय दवरली परत जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण हायवे कुशीकची बारां काढल्यार वास्को शारात एकूय बार उरना. सध्याक एक्सायज खात्याचो सर्वे सुरू आसा. सुमार 300 बारांचो सर्वे जाला. तातूंतले एकूय बार उरचे ना म्हण खात्याचे अधिकारी सांगतात. उरिल्ल्या बारांचो सर्वे रोखडोच जातलो. बारवाले म्हणटात बाराची लायसनां काडचे परस पिवपी ड्रायव्हरांक धरून तांची लायसनां कॅन्सल केल्यार लोकांचो जिवय वाचतलो आनी धंदोय साल्वार जातलो. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण सध्याक मुरगांव तालुक्यात हायवे कुशीकच्या बारांचो सर्वे चल्ला. सध्याक केल्ल्या सर्वेतली सगळी बारां 500 मिटरा भितरच. सो फार आमी आतां उणेंशी सुमार 300 तेंको येयल्या करपाक लागल्या. तितून जे आमचे मेजरमेंट प्रमाणे तितून एकूय तितून 500 मदीं भायर येवपाक सारकें ना. सगळीं चडशे आख्खी 500 भितर येवपाची अशें आमचे नॉलेजी प्रमाणे आमी सर्वे केल्या प्रमाणे आसा. सो तितून कांय एकूय वचपाची सगळीं विदीन 500 मदीं येतली. मेजरमेंट करता आनी आमी जाता तितले ट्राय करता टायमा भितर जावन दिवपाक. पण इट इज व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट इज व्हेरी कंजेक्टेड प्लेसीस आनी ड्यू टू कन्स्ट्रक्शन्स एंड ऑल इट फायंड व्हेरी डिफिकल्ट. बट वी आर ट्रायिंग आवर लेवल बेस्ट टू डू मॅक्झिमम वॉट एवर वी डू द बेस्ट. वास्कोतल्या बांदकाम पूल रेल्वे अशा कितल्याशाच कारणांक लागून सर्वेत अडचणी येतात. आमची डिफिकल्टी म्हणजे आमचो मार्मगांव तालुका आसा ताका आमकां 3 हायवे लागता. एक 17 लागता, एक 17A लागता आनी एक 17B लागता. आनी जेन्ना आमी हे मेजरमेंट करपाक वयता तेन्ना आमकां जायते डिफिकल्ट लागता की मदीं घरे येता, मदीं कन्स्ट्रक्शन चालू आसता आनी बेसपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता. इवन हे सायडसून पळयत जाल्यार मदीं रेल्वे ट्रॅक आसा. ट्रॅका वयल्यान वचपाक चडपाक खूब डिफिकल्ट जाता. इनस्पायट आमी 2 टिमी केल्या कित्याक एक वर्कलोड आमकां जाता तितले बेगीन टायम बाउंड दिल्लो आसा. त्या टायम बाउंडा भितर आमकां बेगीन कंप्लीट करपाक आमी 2 टिमी केल्ले आसा. एक सडा बायना टेवटेन आसा आनी एक सायड तर पूण आमकां डिफिकल्ट जाता. सो फार आमी नियरली 300 क्लोज जावपाक येयल्या आनी नियरली आनी सुमार 50 सुमार उरलेले आसा. एप्रोक्सिमेटली 350 पूण आमची हितून येतली. पूण मेजपाक मातशें व्हेरी डिफिकल्ट जाता. ताका लागून मातसो आमचो टायम मातसो हितून हरकत उरली आसा. सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय पठार आड येवपी म्हूण बारकारांक प्रतिक्रिया दितना पासून रडपाक येता. कितको पोसता भुरग्यां आमगे बार जावन भुरग्यां हांवें कितको पोसपाची. आमचे आतां गेली सर गोवमेंट मरून गेली काबार जाली. ते गेली सर सांगले गेली सर ते गेली सर तेंचो हांव चलयता तुमगे भुरग्यांक कोण पयसतलो येना जाल्यार तुमगे काम ना जाल्यार तुमगे भुरग्यांक काम ना काय हांवें कितको पयशी. हांवें खंय म्हूण धाडचें हांवें चोरून धाडचें. लोक बायल येता घराक काम करता आमच्या भुरग्यांक काम मेळना. हांवें कितको सायको सांगाय म्हाका. हांवें लिसन्स बंद जाल्यार हांव कितको पोट बसोवंक गेलें.
तुमगे वखदा पैसा आहे खुश वाटेल. सोरो पिवपी खंयच्यानूय पितात. हायवे कुशीकच्या बारवाल्यांची लायसनां रद्द करचे परस पुलिसांनी सोरो पिवपी गाडयेकारांची लायसनां रद्द करची म्हणून बारवाले मागतात. एक्चुअली लायसन्स कॅन्सल करपाचें सांगला 500 मीटर. तेज्या परस गव्हर्मेंटान जे लोक गाडी चलयता आनी एक्सिडंट जाता म्हणटा पळय तांकां हायवेचेर धरून अल्कोमिटर लावन तांकां चॅक करून तांची लायसन्सां सस्पेंड करपा जाय. हे करतकूच कोण सोरो पिवपाचे सगळे सोरो पिवपाचे बंद जातले आनी हातून एक्सिडंट कमी जातले. हितून लायसन्स कॅन्सल केले म्हणून तेजो हितून उपाय न्ही हो. लायसन्स कॅन्सल करतकूच खूब लोकांक हांगा इफेक्ट जातलो आनी लोकांचे पोटांचेर लोकांक चिंतपा जाय म्हणटा. प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान दिशान परब. घेऊया एक ब्रेक.